एज ए SPDA चेअरमॅन तूं आतां नुस्त्या लागून होलसेल फीश मार्केटान कितें स्टेप्स केले सोशल डिस्टन्स दवरपाक आनी बरे भाशेन स्मूथ फंक्शनींग जावपा लागून? SGPDA ही मार्केट पयलींचो चालू आसली, केन्ना ती जून जुलय बंद जायनासली. पूण एक कोवीड सिट्युएशना लागून आमी ती जुना आमगेले गोंयचें नुस्तें बंद जालां, तेदोसून ती बंद दवरली. कित्याक हें दुयेंस आमगे तेन्ना गोंयां येवंक ना, पूण आमकां एक दुबाव आसलो केन्नाय तरी हें जातलें आनी जालें जाल्यार फीश मार्केटांतल्यान जाता म्हूण. आनी चोवपाक गेलें जाल्यार खरें पयली केस आमगेली मांगूर हिल जाली ती, तोय एक फीश एशें कोन्न फिशींग गाडयेचेर येतालो, फीश सप्लाय करतालो हाडटालो आनी तेकोच्यान ती केस आमगेली गोंयां येयली आनी ती आज आख्ख्या गोंयां आमगे जाली. पयलीं वास्को मांगूर हिल येयल्यांनी आनी आमी तर तेन्ना तरी चालू केल्ली जुनाक, जाल्यार हें सगळें आमचें येतालें. आमी फीश मार्केट ओपन केल्या आनी ही केस जाली म्हूण. पूण आमी तेन्ना जुना बंद दवरली आनी आमी तेन्ना डिक्लेअर केल्लें जून जुलय आमी ओपन करचीनाय, कित्याक आमगे बोटय बंद आहाय, रांपोण बंद आहाय, सगळें बंद आहा. हें ओपन जाता ते दोणा ऑगस्ट 1 आमी ही मार्केट ओपन करतले म्हूण. मागीर आमचे फीश होलसेल फीश ट्रेडर तेणी हायकोर्टान गेले, आमी मार्केट ओपन करना. पयलीं कलेक्टराक लेटर केलें तेणी, कलेक्टरान आमकां ओपन कर म्हूण सांगिल्लें. म्हणल्यार आमी तेन्ना आमी करूं ना, कित्याक ही मार्केट आमगेली हें म्हणजे अंडर गव्हर्मेंटाचें न्हू, तें डायरेक्शन दिवपा येना. आमी हें करूं ना, तें ऑथॉरिटीन डिसिजन घेवपा चालू करपाचें कितें ती, आनी आमी तें डिसायड केल्लें आमी करचीनाय म्हूण. मागीर हे ट्रेडर्स हायकोर्टान गेले, तेणी आमची केस गायली आनी थिंगाय आमी सांगलोलें हें सोशल डिस्टन्सींग हें जावचें ना, हें प्रॉब्लेम जातलें आनी हे केसीस हाडटल्यो हिंगा. हायकोर्टान आमी सांगिलां, तरी आसतना आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर येयली 10 जुलय देखून ती ओपन कराय म्हूण. मागीर आमी तेंगेले डायरेक्शन प्रमाणे 10 जुलय मार्केट ओपन केली आनी कलेक्टरान आमकां मामलादारान सांगिल्लें थिंग सावंड घाल म्हूण. तो सावंड गायलो, डिवायड केली सुवात, तांकां एक सायडी होलसेल ट्रेडरां दवरली, एक सायडी आमगे गोंय लोकल फिशरमॅन तांकां दवरली. पूण तें जायना जालें सोशल डिस्टन्सींग, लोक आयकना जालो, पुलीस गायले. अरावंड 20 पुलीस थिंगा आतां आहाय. आमगेलो स्टाफ आहा म्हाका दिसता अरावंड 15 स्टाफ आमी गायलो आहा. इतलें गायला आसतना थिंगा कांयच करूं जायना, लोक आयकना. मागीर परती 8 दीस बंद दवरली. हें प्रॉब्लेम जाता म्हूण सांगून मागीर कलेक्टराक मिटींग गेली. कलेक्टरान आमकां सांगिल्लें तुमी प्लॅन कराय, कितू गाडी दवरपाच्यो, खंय दवरपाच्यो, मार्क कराय, आपल्या प्लॅन दियाय म्हूण. हो प्लॅन केलो आनी सगळें केलें आनी तेंगेली फकत 25 व्हेकल्स भितर घेवपाक गेल्यो. आनी तेणी कोर्टाकूय सांगलोलें आमकां आमगे फकत 25 व्हेकल्स आहाय म्हूण. त्या प्रमाणे आमी तेंगे 25 व्हेकल्स भितर घेवपाक गेल्यो, तांकां मार्कींग करून प्लॅन दिलो आनी आमी आमगे मनीस गायले. आनी कलेक्टरान सगळ्यांक ऑर्डर दिली मामलादारा चॅक करपाक. पुलिसीन दिली, फातोर्डा पुलिसां सांगिल्लें तुमी हिंगा सारकें सांबाळपा जाय म्हूण. तेणी 20 पुलीस धाडले. पुलीस गेडीचे आहाय, मोदे आहाय, पूण पुलिसांक गेले लोक आयकना. आजून आतां 2 दीस जाले अणकोड स्टार्ट केल्यात. अणकोडे सेम जाता, लोक समना, लोक येता लूट कोत्ता थिंगा आनी हाल्या ह्यो केसीस थिंगा हाडपा आनी चान्सीस आहाय. आमी अणकोडे डिसिजन आमगेलें आहा तें बंद करपाची. आतां आमगेली मिटींग आहा 29 आमी डिसायड करतले आनी कलेक्टराकूय आमी रिपोर्ट दितले. आनी दुसरें म्हणल्यार थिंगा मार्केट आमी हे मार्केटान भितर येवपा सोदनाय नुस्तेकार. लोकांक एक सदां हें आसलोलें की तें एक भिरांत आसलो लोकांक हें नुस्तें खावपाक, फॉर्मलीन म्हणटा तो इशू जायसन. आनी ही भिरांत पयस करपाक आमी FDA हाडली. FDA हाडली आनी चॅक करून आमी भितर गाडी घेताय आनी सगल्यो गाडी चॅक कोताय आनी हें चॅक करून लोकांक बरी फीश दिवपा. पूण एक चॅक कोताय म्हूण ह्यो गाडी भायर नुस्तें हिंगूं लागोले. हेंचे हेंकां आमच्यान कांय करूं जायना. आमगे ऑथॉरिटी म्हळ्यार फकत आमकां भितर आहा मार्केट कंपावंड वॉलां आहा तितली सुवात आमगे PDAची. तेजे भायर भायल्या रस्त्याचेर रावले जाल्यार आमच्यान कांय करूं जायना. कलेक्टरान मुन्सिपालिटीकूय ऑर्डर दिल्या, पुलिसांक दिल्या, थिंग रोडाचेर कांयच करूं जायना, गाडी दवरूं जायना, नुस्तें हिंगूं जायना, खंयचें हिंगूं जायना म्हूण. पूण तरी आसतना लोक भायर आनी तेजे पयस गेलो. आतां कोलवा सर्कलाक थिंग गेलो. तें आमी आतां अणकोडे आमी कलेक्टराक कळयतले. काली आमी तेंकां हें केलां, SP बाक कळयलां थिंगा आहा म्हूण. आनी पुलीसूय आमी फातोर्डा पुलीस एक्शन घेताय रोखडेय. पूण तें नुस्त्याक तो दुसरो खंय वचून पयर रायच व्हिडियो चोयलोय, राय व्हरून खंय भितर काटाय नुस्तें आनी निघताय. अशें करून भायर नुस्तें गेलें जायत आमकां लोकांक हें ना, टेस्टींग जायना तें. आमगे टेस्टींग जाता खंय आमगे भितर येता तितलें तेंच टेस्ट करून दिताय. हे भायर नुस्तें केलें जाल्यार तेज्यान तेंकां आनी टेस्टींगू ना. तें केसलें नुस्तें पूण लोक घेता.
पण आतां हे सिट्युएशनाचेर चडशीं ज्यो नुस्त्या येता तें गोंयच्या भायरसून येता. त्यात गोंय केशे भाशेन बोटी बंद आहाय म्हणटकूच गोंयच्या नुस्त्याक कांय येयना. सो तेका एक सोल्युशन आहा कितें आतां आमी भायरसून जें नुस्तें येता तें येवपाक बंद करपाचें एटलिस्ट कोवीड आसता टायमारूच. ताका लागून आमचे पयलें कोर्टान देखून बरोवन दिल्लें कोविडा लागून हें नुस्तें बंद कर म्हूण. पूण कोर्टान ऑर्डर दिली आमकां चालू कर म्हूण. आतां आमी कितको बंद कर आमी आतां पत्ते डिसिजन घेताय आनी कलेक्टरा बरयतले अशें जाता हे कोविडा लागून आनी बंद कर म्हूण. आतां कोर्टान डायरेक्शन दिलें म्हणटकीर आमच्यान तें थिंग मार्केट बंद दवरूं जायना. आनी आतां ती म्हणटे भाशेन हिंगाचे आतां फीश मार्केटा कडेन ट्रक्स तेंच्यांनी पार्क करपा जायना. बट हांवें काल चोयले ते भाशेन थिंगा काल आनी आयज चर्चा केल्यार थिंगा सायडीन ट्रक्स पार्क केलो आहाय. सो ते ट्रक्स एटलिस्ट पुलिसांनी सीज करपाक शकताय. पुलिसां सारकी ऑर्डर दिलो आहा कलेक्टरान भायल्या एक गाडी नाक म्हूण. आनी काल सांजेचा म्हाकाय कोण फोन केल्लो आनी तेन्ना मागीर पुलीस येयले आनी पुलिसांक कळयलें अशें अशें आहा सगळे दोनी सायडीन ट्रक आहाय म्हूण. तेन्ना पुलीस येयले आनी थिंग म्हाका स्वता थोड्या लाठी चार्ज देखून जाले दांडी बांड पळय कोणा कडेन आनी पुलिसांचे दांडायले. पूण मागीर थोड्या वक्तांचे आणको येता एक एक येवन रावता. पुलिसां पावर आहा ते दांडावपा थिंगाचे रायट आहा. दांडायले सोल्युशन जावपा ना न्हू. एटलिस्ट ते सीज केले जाल्यार कंप्लीट सोल्युशन जावपा चान्स. सीज करपाक कलेक्टरान तशें करून सांगिलां सीज करपाक देखून ताका. आनी नुस्त्या देखून विकताय तें आतां आमगे भितर होलसेलां भितर एक विकताय तांकांय आमी पयलीं कितें जातालें रिटेल जातालें कोण किल वो 2 किलो येतालो आनी ताका लागून लोक आनी चड जातालो. आतां तेंय बंद केलां आनी कोणूय तर 20 किलां सकयल नुस्त्या दिता त्यो देखून गाडी तेणी सांगिलां एक पाट तांकां वन दी दुसरे पाट सीज कर म्हूण. आनी ह्योय तशेंच ह्यो थिंग तरी आयकनाय जाल्यार पुलिसान तेंगे डिसिजन घेवपाचें तेंकां सीज करपाच्यो. आतां तें फॉर्मेलिना इशू आहा तेजेर एक पब्लीक डिमांडाचेर. आतां जर तूं कोणें एकलें पब्लिकान नुस्तें घेयलें आनी तेच दिसाक आपणा हें नुस्तें टेस्ट करपा जाय. सो थिंगा SGPDA भितर तेज्यान वचोन स्पेशली बाबा आपूण नुस्तें घेयलें तें टेस्ट कर फॉर्मेलिना आहा ना आनी आपणा दोळ्या वचीर तशें करून करपाक कितें प्लॅन आहा. हय ते टेस्ट करताय आमी सांगिल्लें तांकां कोणाकूय तर टेस्ट करपा जाय तुमी टेस्ट करपा म्हूण आनी तेणी सांगिलां ओके काडून दिया आमी टेस्ट करतले म्हूण ते करतले. आतां कोर्टान आतां तूं सांगिल्ले ते भाशेन सोशल डिस्टन्स दवर म्हणून तेंका सांगलो आहा. सो आतां तें सोशल डिस्टन्स तर केशे भाशेन जायना. सो आतां तेजेर तूं कोर्टा वचोन तूं चॅलेंज करपा आहा सांगपा बाबा आपणा बंद करपाचें सा बंद करया थोडे म्हयने तशें म्हूण कितें आहा तुजें प्लॅन. हय आमी तें पयलीं देखून सांगलोलें कोर्टाक हें अशें करून जावपा ना म्हूण कित्याक सोशल डिस्टन्सींग हें जावपा थिंगा इम्पॉसिबल हें सांबाळपा जावपा ना. आनी तेणी ट्रेडर्स आहाय पळय तेणी कोर्टाक सांगलोलें सोशल डिस्टन्सींग ते सांबाळटले म्हूण आमी मेंटेन करतले म्हूण. पूण आयज तेंगेलो एक देखून मनीस ना. पयर कलेक्टराक सांगिल्लें तेणी आमी आमगे 10 मनीस घातले म्हूण थिंग चोवपाक गेले तेंगे कोण नाय. पूण आमगेले आमी एकदां 15 मनीस दवरलो आहाय 20 पुलीस आहाय. पूण आयज सकाळीं थिंग एक इशू जालो हेणी बॅरिकेड्स घायल्याय पूण लोक समजना सारको लूट करून थिंग नुस्त्या घेवपा लागलो. मागीर आमगेले मनीस घायलो आहाय तो मिलाग्रीस तेणें वचोन तांकां सांगिल्लें कुशीन रावय पयस घालया म्हूण. पयस घायल्या इब्राहिमीन ताका दादागीर करूं लागलें ताका धुंगळ खंय तूं आमगे मनशां हाडायना आहा नुस्त्या घेयन दी म्हूण. तेंचे मदें मातशी अजत जाली आनी मिलाग्रिसान वचोन फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर तेणें हेजेर कंप्लेन केलो आहा इब्राहिमाचेर. आमकां हें सांबाळपा तरी आमकां करपा जायना हें थिंग दादागीर कोताय वयल्यान. तें मेंटेन करपाक काम तेंगेलें तेणी करपा जाय आसलोलें. आनी हांवें चोयले ते भाशेन नुस्त्या जे थिंग कोण विकताय थिंग हांवें चोयलें चडशे नॉन गोवन्स आहाय थिंग विकताय ते आनी आमगे गोंयकार म्हणटा सारके उणे आहा. हें कितें रिजन कितें आसतलो. हे ट्रेडर्स पळय आहाय ते चडशे म्हाका स्वता आवटसायडरू आहाय भायले नुस्तें येत न्हू आनी हे आपआपल्या मनशान थिंग नुस्त्या इंकू लायताय. तेंगे बॉक्स हाडली तेंको दिली तेंकां इंकपा लायताय. ताका लागून ते आवटसायडर आहाय तेंगले आहाय तेंगले मनीस ते आमगे गोंयकार जबास नाय. आमगे गोंयकार येताय रांपोण दोल म्हणटरी मागीर कितें जालें तेदोय येताले रिटेल इंकपा. पूण आतां सद्या तेंगे ते नुस्तें हाडटाय आनी तेंगले मनीस इंकताय. रस्त्याचे थंय सगळे भायले एकटो थिंग तुका गोंयकार दिसता पडपाना. हे वेहिकल घेवन येताय नुस्त्या घेवन येताय तेंगले मनीस तेच इंकताय. आतां तशें करून जायत लोक आतां सद्या उलयता कितें म्हणून आमगे गोंयचें नुस्तें आहा तें गोंयकारांकूच रावपा जाय म्हणून. आमी गोंयचें नुस्तें गोंयचे भायर वयचें न्ही म्हणून. आनी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द स्टडी हांवें चोय केलें तेजेर जे तूं नुस्तें गोंया पडटा ऑल ओवर गोवा म्हाका दिसता गोंयकारां हायन कोन्न आनी सयत उरतलें आनी तें हायन कोन्न सयत आमच्यांनी एक्सपोर्ट करपा जातलें. सो हेजें कितें तुगे प्लॅन आहा जे कितें आमगे भायर वयता तें नुस्तें गोंयाकूच दवरून आनी गोंयकारांक फ्रेश नुस्तें खावपाचें फॉर्मेलीन फ्री. हें सारकें तूं सांगता तें सारकें. आमगे गोंयांत नुस्त्या पडटा एक दीस पडटा 8 दीस खावपा जातलें गोंयकारांनी.
पूण हें नुस्त्या चडशें भायर वयता कित्याक आतां एक ट्रॉलराचें बरें नुस्तें आयलें तो आख्खें आपल्या नुस्त्या हिंगा हाडपा भिता हालीं तेगे नुस्तें उरलें जाल्यार कोण कोतलो घेतलो पत्तो सगळें नुस्तें तेगे सेल जावपाना एक दिसा कितुले ट्रॉलर आहाय थंय इतलें नुस्तें तेगे सेल जावपाना हालीं तें नुस्तें हाडलें हॉपलो ना ताका थिंग दवरपा आमकां कांय आनी अरेंजमेंट ना ताका लागून आमी आतां ती मार्केट डेवलप करपाक आयलो आहा आनी थिंगा आमी हें करपाक केलां हें कितें कोल्ड स्टोरेज ही कोल्ड स्टोरेज केली जायत आमगे ट्रॉलर ओनरां बोटकारांक भिरांत वयता तेंगेली नुस्तें हाडलें हिंग इंकिलें वो उरलें जाल्यार कोल्ड स्टोरेज दवरूं मेळटा हालींकू मेळटा हें चिंतताय आनी हें नुस्त्या चडशें तेंगेलें हे आवटसायडर घेताय ते तेंको घेताय नुस्तें तेंगे ओन फॅक्टरीन दवरताय आनी पोत हिंगा हाडटाय म्हणजे हें सगळें नुस्तें तेंक वयता मार्केट डेवलप करपा लागून प्लॅन केल्लो तो आतां खंय पावला हांव इश्ट न्हू GSIDCचे प्लॅन केल्लो ही आमगेली होलसेल फीश मार्केट आहा ती डेवलप करपाक आनी तेंगे प्लॅन आसलेलो ground+1 त्याच पयलीं एस्टिमेट जातालो अरावंड 12 CR आनी मागीर तो परत रिवायज केलो आनी मागीर 18 CR जालो पूण आतां हांव चेअरमॅन जाय दिसा तें आमी चिंतिलां हें आमगेली देड स्वाच सारकी हार्ट ऑफ सिटी आहा हेका 300 FAR आसतलो आमी ती तर डेवलप केलो आमी कित्याक यूज करची न्हू FAR मेळटा दोनी फ्लोर काडले स्वाच पेडेरेची आतां आमी डिसायड केलां ही स्वाच आमी फिशरीजाको हँड ओवर करपाक आनी फिशरीजा कडेन सेंट्रल फंड आहा जायतो क्रोज कसलो प्रोजेक्ट घेवपाक ते फायनान्स कोताय फंड दिताय आमकां हांव फिलीप नेरिको उलयलां आमगे फिशरीज मिनिस्टरा कडेन CM कडेन उलयलां आनी ही आमी लँड फिशरीजा हँड ओवर करपाक तांकां हँड ओवर करपाक आमी मिटिंगेक पयर डिसिजन घेयलां आमी लास्ट मिटिंगेक आनी हें आतां आमी ताका हँड ओवर कोताय आनी तो मार्केट आख्खी ताका म्हाका दिसता FAR 300 म्हळ्यार 6-7 फ्लोर येतले थिंगा आनी कितलीं ऑफिसां शॉपां कितें करूं मेळटलें हें आमी आतां डिसिजन केलो आहा तें फिशरीज डिपार्टमेंट ते फॉलो करतले तुजें एक अश्युरन्स दिवपा जाता गोंयकारांक बाबा गोईंग फॉरवर्ड तूं सारको फॉर्मुलीन फ्री नुस्त्याक प्रोवायड करपाक शकत म्हणून फॉर्मुलीन फ्री म्हज्यान करपा जाता पूण म्हाका फिशरीज डिपार्टमेंटाक सारको फूल सपोर्ट जायो आमगे गोंयचें तर नुस्तें हाडलें आमकां फॉर्मुलीन फ्री नुस्तें मेळटा हें नुस्तें आमगे सायड डायरेक्ट मार्केटान येवपा जाय हें फिशरीज डिपार्टमेंटान कितें जाल्यार तेणी हेजें एक्शन घेवपा पडटलें कित्याक आमगे नुस्तें सगळें थिंग गेलोलें भायर वयता आनी भायलें नुस्तें आमकां येता हें डायरेक्ट जावपा जाय हांव तेका कडेन उलयलां आमकां 20% तरी नुस्त्या आमगे मार्केटान धाडपाक कंपल्सरी कराय म्हूण हांव फिलीप नेरिको उलयलां आमगे फिशरीज मिनिस्टर आनी CM कडेन आनी तुमी उलय तुमगे मिटिंगे डिसिजन घे 20% तरी आमकां हाडलें तें नुस्तें आमकां गोंयकारां पुरो आनी फ्री फॉर्मलीन फ्री नुस्तें मेळटलें आनी तुका कितें फिशरीज डिपार्टमेंटा कडसून तुका सपोर्ट मेळटा ओ मेळना सपोर्ट मेळटा हांवें सांगिल्लें तशें करून तोय एग्री जाला आनी फिल्पानूय सांगिलां आपण तें 20% आपण बसयत म्हूण नुस्तें हाडपाक आतां तेणें सांगिलां आपण कोत म्हूण आतां चोया मुखार कितें जाता तें